कार्मेल किरणाच्या प्रेक्षकांनो, बरो दीस तुमकां. खरेंच मात आमी पांय काडलो आनी आतां जेजूच्या पाश्यां असो कुर्साच्या मरणाचो नियाळ करचो वेळ वो ट्राजीत असो वेळ वो जिवितांत इल्लें बरें करचो वेळ, बरी वाट धरचो वेळ. आयची देवस्तुती जेजू आमी मागणें कशें गरजेचें म्हूण शिकयता. पूण आमी एक मेट काडया आनी जेजूच्या जिविताचेर पळोवया. जेजून कशें मागणें केलें आनी जेजूचें मागणें बऱ्या तरेन आमकां विवसन सांगलां. ताच्या कश्टाचे आठवेटे ताणें भोगता आसतना कितें केलें तें देखून तो वांजेल आज आमी आयकुया. जेजू आनी ताजे शिस गेत्सेमने नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावले. थंय आपल्या शिसांक तो सांगूंक लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक सांगता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो. आनी तांकां सांगूंक लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिके पयस वचून तो धरणीर सरपडलो आनी सात जाल्यार ही कश्टांची घडी आपा वेली उतरून वचो म्हणून माग लागलो. तो म्हणालो, आब्बा बापा, सरसंगती करूंक तुका साद आसा. म्हजे वेले एक संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या सिसा सरशीन आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 घंटो भर जागो रावंक तुज्यान नजो जालें? तुमी थाळणेक सांपनाशें जागे रावा आनी मागणें करा. ओतमो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. तो परत्यान गेलो आनी त्या उतरांनी मागूंक लागलो. परत्यान आयिल्ल्या वेळार शीस न्हिदून पडलेले ताका दिसले. ते इतले न्हिदेन पिकलेले आनी ताका कितें जाप दिवची म्हणून तांकां कळ्ळें ना. तो तिसऱ्यान फाटीं आयिल्ल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनीक न्हिदोन विशो घेतात? पुरो, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशापुताक धरून खोट्या मनशाच्या हातांत दितले. उठा, आमी या, म्हाका पराधीन करतलो आयला. भावो भयणीनो, पाश्यावाचो पयलीं मेटां ही मनशा कुळा सांगाता सदांच रावंक. येवक्रिस्तो साक्रामेंत घडलो, उंडो मोडून दिलो आनी आतां आपणाची मेटां काडूंक लागलो. तो पाश्याव स्विकार करूंक, खुर्साच्या मरणा मुखांत मनशा कुळाची सोडवण करूंक. आनी देखून ह्या शिसांक घेवन सदांय ताणें वेच्या त्या जाग्याक तो गेलो, गेत्सेमनी मळ्याक. गेत्सेमनी तशें म्हणल्यार तेलाचो या ओलिवाचो घानो. ओलिव दोंगराच्या देंवणेर स्लोप म्हणटा आमी, गुड्या देंवणी आसा. स्लोपाचेर जेरुजलेमा भायर तो मळो आसलो. जेरुजलेम शहर एका गुड्याच्या तुदयेर आसलें आनी हर एकलो जुदेव आशेतलो ह्या जेरुजलेमांत आपणाचें घर आसूंक. कित्याक ते पातयेले जेरुजलेम तांचें निवास आसा, तर देवळा लागीं तांचें निवास आसा आनी देव तांच्या लागीं आसा. आजून जाल्यार पळोवंक गेल्यार सगळें आदलें जेरुजलेम शहर बिल्डिंगांनी भरलां. हर एकलो आशेता एक इंच जागो जाल्यार जेरुजलेम आपणाक मेळ्ळ्यार ती एक पुनूच म्हणून. तें सुरवेर सावनूच आसलें आनी तशें जाल्ल्यान जेरुजलेमा शहरांत गार्डनां आनी कितेंय नासलीं. त्या पासत लोक इल्लो सुशेग घेवंक, इल्लेंशी ताळ वारें घेवंक जेरुजलेमांत देंवून ओल्वेद पर्वताक येताना ओल्वेद पर्वत सगळो सडाव जावन ऑलिव रुखांनी भरलेलो. आनी जेरुजलेम शहर देंवून ओल्वेद दोंगरार वयर सरतना थंयसर आसा गेत्सेमनी मळो. आनी हो मळो आनी ह्या जाग्याक जेजू केन्ना केन्नाय मागणें करूंक वेतलो. लुकाच्या वांजेलांत
22व्या वस्वारांत आमी पळयता 30:9 वळ सवय प्रमाणे जेजू वल्वे दोंगरार मागोंक गेलो. परत्यान लुकाच्या 20:1 अवस्वारांत 30:7 वळींत आमी पळयता संवसार जिन्येचे निमाणे हप्ते जेजू जेरुसलेम सरतना रात्रीचे केन्नाय ह्या वल्वे जाग्याक मागोंक तो वेतालो. देवाची कुशी कितें ती समजून घेवंक आनी आपणाच्या जिवितांत घेवंक. मातेवाच्या वांजेलांत 26व्या अध्यायांत 3 आनी 4 वळ तशेंच ताका समान जावन मार्काच्या वांजेलांत 13व्या अवस्वारांत 3 आनी 4 वळींत आमी पळयता वल्वे दोंगरांत आपणाच्या शिसांक ताणें शिकोवन दिवची. अशें वल्वे दोंगर जेरुसलेम जेजू आसतना ताज्या साळोवळीचो जाल्लो म्हूण संगीत. जेजूचो जेरुसलेमाचो वैभवीक प्रवेश सयत बेतपाचें म्हळ्यार वल्वे दोंगराच्या आनेका कुशीन आसचें धाकटुली हळ्ळी. तशें म्हळ्यार वल्वे दोंगरांत तो प्रारंभ जाल्लो आनी जेरुसलेमांत तो प्रवेश जाल्लो. देखून हो गेत्सेमनी मोळो जेरुसलेमा बरीच जेजूक आनी ताच्या शिसांक आनी ताच्या वळखीकांक प्रबलीत जाल्लो. गेत्सेमनी मोळो ह्या वल्वे दोंगराच्या कुशीन आसलो. जेरुसलेम लागीं आसलो. हांवें सांगल्या बरी जेरुसलेम शहरांत देंवून वल्वे थोर वता वयर सरता आसतना त्या वॅली म्हणटा आमी त्या खन्येन म्हळ्यार बरी हो वल्वे गेत्सेमनी मोळो आसलो. आजुनी गेल्यार आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. थंयसर जेजूच्या ह्या घडयेची 8 विट्याच्या घडयेच्या मानाक थंयसर एक मजबूत इगर्ज उबारल्या. गेत्सेमनी मोळो जावंक पळो जेजून कुर्साचें मोन स्विकारसूंक ताणें केल्लें निमाणें निर्धार. जेजूच्या 8 विट्याचो जागो म्हूण तो सांगयेत. निमाणें जेवण जाले उपरांत आपल्या शिक्षांक घेवन जेजू वल्वे दोंगराक गेलो आनी थंयसर गेत्सेमनी मोळ्याक पावलो. आपणें सोंसूंक वेचो पाशांव ताजे मतींत येताना तो कठीण कंगल जालो. जेजूक ही घडी कशें फूड करी जाय तें आमी हांगासर नियेळटा. जेजून आपल्या जिविताची ही कठीण 8 विट्याची घडी कशी फूड केली आनी कशें स्विकार केली. जेजू आमकां जावंक पडटा एक प्रेरण आमच्या जिवितांत कोडू आडूक कश्टांच्यो घडयो कशें आमी फूड करी जाय आनी जेजूची हे मागणें आमकां प्रेरीत करता. गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजूच्या गणिताचें पित्रान जेजूचें गणिताचें पित्रान आमकां पळोवंक मेळटा. ताका मागण्याची गरज पडली आनी ताजे बराबर ताज्या इश्टांच्या सांगाताची गरज पडली. जेजूची सवय जावन आसली गेत्सेमनी मोळ्यांत मागणी करची. देखूनच जुदास जाणा आसलो खंय जेजूक धरूंक वचा जाय म्हणून. मार्काच्या वांजेलांत 14व्या अवस्वारांत 3:30 वळींत आमी पळयता जुदास जाणा आसलो सांजेचें जेजू खंय वेतलो म्हणून. कित्याक त्या आपट्यान ताणें पळयलें जेजू हर एक फावटी गेत्सेमनी मोळ्याक मागोंक गेसो आनी त्या देखून तो थंयसर जेजूक मेळोवंक आयलो ताका धरच्या खातीर. निमाणें ब्रेस्तराच्या रातीची घडी भोव मोलादीक. मागण्याची जेजू कठीण गरज आसली. जेजूच्या कुर्साक फूड करनासलो आनी देवातून तो वेगळसर जावंक आसलो. पातयेवंक जायना तसले कश्ट ताका सोसूंक आसले आनी मागण्याची मात्र न्ही देवाच्या भोवळवंत हजरेची तशेंच ताज्या शिसाच्या हजरेची आनी मागण्याची ताका गरज दिसली. देखून तो सांगता तुमी हांगासर रावा हांव मागणें करूंक वेता. हांगा रावन तुमी मागणें करा कित्याक तुमी त्या सावाक सांपणना जावंक. मोगाच्या त्या शिसांक घेवन पेद्रू जॅकोब आनी जुवांक तो आनीकय गेत्सेमनी मोळ्यांत रिगता. तो रुपांतर जातना हे शीस ताजे सांगाता आसले आनी तो अपूर्व अनुभव तांकां जाल्लो. पूण आतां हे कश्टांचे 8 विटे सोंसतना ताच्या मागण्याची
आनी लागशिल्ल्या अजरेची ताका गरज दिसली. कश्टाच्या वेळी ताचे लागीं ताणें त्या विशयान कितेंय सांगलें ना. आपणाक कितें घडूंक आसा तें ताणें सांगलें ना, पूण आपणाक सांगात दिया तुमच्या अजरे मुखांत मागण्या मुखांत म्हूण तो मात विसरूंक लागलो. तो देवा लागीं उलयतना ताच्या मागण्याचो आनी अजरेचो ताका सापोर्ट जाय आसलो. देखून शिदा ताणें बापा लागीं आपणाचे कश्ट उसारले. कसली देख आमकां सुमेस्तांक आमचे समस्ये कश्ट बेजाराय टेंशन घेवन आमी सगळ्यांनी धांवता, सगळ्यांक सांगता, पूण देवा कडेन देवा लागीं मात्र आमचे सर कश्टांक जबाब आसा. देखून आमच्या संकश्टांत देवाक सोदया, ताचे लागीं आमी उलोवया. जेजू आमकां एक देख आपणाचे कश्ट करून घेवन देवा लागीं ताणें मागणें केलें. इतिहासाच्या पयल्या पुस्तकांत 16व्या अवसरांत 11व्या वळींत आमी आयकता, सुरेस्पराक सोदा, ताजी पदवी सदा, सदांकाळ ताचें मुखामोल सदा. भगवान जेम्स ताच्या त्या पत्रांत 5व्या अवसरांत 13व्या वळींत तो आमकां सांगता, तुमचे मदें कोणी अडचणींत आसा ताणें मागणें करीचय. परत्यान भगवान जेम्साची उतरां हांव सांगता, तुमचे मदें कोणी अडचणींत आसा ताणें मागणें करीचय. मार्कोच्या 14व्या अवसरांत 30 आनी 3, 30 आनी 4 वळींत जेजूचे आठवेटे. हे कोंकणीन भोशा आमकां उसारूंक ट्रान्सलेट करून भाशांतरूंक कश्ट भोगतात. ग्रीकांत ताका एक तांबेस्ताय, तशें म्हळ्यार कठीण, वर्णूंक जायना तसले आठवेटे. इतली दूख सोसूंक जायना तसली, आनी ती इतली दूख जाली, सगळ्या संवसाराच्या पातकाचें वजें ताका इतलें जड जालें ताज्यान तें सोसूंक जालें ना. तितलें भावनांतल्याक ताज्या मोगाच्या देवा तावन आब्बा बापा तावन विंगड सरचें ताका सोसूंक जालें ना. त्या देखूनच लोक पांच्या भशेन आमकां बरयता आसतना 22व्या अवसरांत 40 आनी 4 वळींत तो आमकां सांगता, घाम रक्ताचो थेंबो जावन धरणीर पडले. जेजू हे मागणें करता आसतना, हे कश्टांचे आठवेटे भोगता आसतना घाम रक्ताचो थेंबो जावन धरणीर पडले. किर्तनगार 60 आनी 9 20व्या वळींत आमी वाचता, निंदेन म्हजें काळीज फुटयलें, निंदेन म्हजें काळीज फुटयलें. तितली सोसूंक जायनातली दूख मोगाच्या मनशा तावन आमी विंगड सरतना आमकां कितलें दुखता. ताच्या मोगाळ बापा तावन आतां ताणें विंगड सरा जाय आसलें कुर्साच्या मरणा मुखांत, आनी तें दूख आनी त्या सगळ्या मनशाकळाच्या पातकाचें वजें भाली जावन ताणें भेटयसतना मनशाच्या सैमसो जेजू कळवळ्ळो. आनी त्या देखून धरणीर पडून तो मागूंक लागलो. कुर्साचें हें वर ताचे तावन निवारूंक सोडून करून जेजूक दुसरी वाट मागूंक लागलो. तुजी खुशी वय तर ही खास म्हजे वेली निवार, तशें म्हळ्यार सोडवण करूंक दुसरी वाट म्हाका दाखय. ही वाट आनी हें सदान म्हज्यान जायना. तितले आठवेटे ताणें बगले. त्या देखून देवाक तो उलो मारूंक लागलो, आब्बा बापा, आब्बा बापा. हिब्रू लोकांत तशें म्हणटा आसतना लागशिल्लो मोगाचो निकट संबंद उसारता. आब्बा बापा. नेण्ट्या भुरग्यांनी आपणाच्या बापायक मोगान आपोवचें बरी. जेजू देवाक उलो मारूंक लागलो. ह्या कश्टांच्या घडये वेळार देवाक दुर्सलो ना, बगर आपणाचें काळीज उक्तें करून मागोवंक लागलो. कशीं नेण्टीं भुरगीं आपणा बापायक आपयतना बापायचेर संपून वंदून रावताच, तशें जेजू देवाचेर आपणाच्या बापाचेर वंदून रावलो.
ही काल्स म्हजे वयली निवार. तुका सगळें साद आठविटे मनशाच्या जिवितांत जायते फावटी येतात. जेजूचे आठविटे आमकां समजता की प्रेरण. जेजूचे मागणें तितल्यार रावलें ना, आठविट्यांचेरच रावलें ना. देखून ताणें ताचे मागण्याक फूल स्टॉप घालूं ना आनी इल्लो भाग उरलो. तुका साद जाल्यार साद जायना म्हणून न्ही, साद जाता. पूण देवान जर तर अशी कशी व्हेल्या, जर तर देवान ही वाट म्हाका निर्मिल्या, न्ही म्हजी कशी बघा तुजी कशी जावं. कित्याक देवान दुसरी वाट वेंचली ना? जें कितें देवान कशी व्हेलां तें देव कार्यगत करता. देवान खुशी वेली मनशा कुळाची सोडवण ताच्या पुता जेजून कुर्साच्या मरणा वरवीं करची. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाच्या पातकां खातीर बलिदान भेटोवचें म्हणून ताणें निर्धार केलो. खुरीस दाखयता देव असो अपरिमीत मोग मनशा थंय जेजूक कळीत आसलें. पूण गेसेमनी मळ्यांत मनशाचो मन तो कळवळ्ळो. देखून ताणें देवाक उलो मारलो, ही काल्स म्हजे वयली निवार, सोडवण्याची दुसरी वाट दाखय. पूण तितल्यार तो रावलो ना. म्हजी न्ही बघा तुजी कशी जावं. आमच्या बापाच्या मागण्यांत ताणें ताच्या फाटल्या दौरान शिकयलें, ताच्या मोगाच्या शिसान शिकयलें, तुजें रास येवं, तुजी कशी जावं. हांगासर हे कश्टांचे आठविटे भोगता आसतना ही खास म्हजे वयली निवार, पूण म्हजी कशी न्ही, तुजी कशी जावं. तुजें रास येवं, तुजी कशी जावं. जेजून शिकयलें मागणें आमच्या बापांत ताणें ताच्या जिवितांत कार्यात करून दाखयलें. देवाच्या कुशेक आपणाकच ताणें समर्पिलो. हे वरवीं सर मनशांक थंय एक देग जावंक पावलो. हेब्रांव घरां बरयल्या पत्रांत 2 आवास्वरांत 9 आनी 10 वळी आनी प्रत्येक तोन हो दुसरो आवास्वर जायते ह्या विशयांत आमकां विवरसून सांगता. जेजू थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोजचें आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला, जें आमी पळयता. सर वस्तूचो आराम आनी अंत जावन देवान जायत्या पुतांक महिमे बरेत करच्याक तांच्या थारानाच्या कर्ताक जेजूक कश्ट मुखांत पयलें संपून करी जाय आसलें. हेब्रांव घरां बरयल्या पत्रांत 5व्या आवास्वरांत 8 आनी 9 वळीर आमी वाचता परत्यान. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायाच्या शिकाराक ताका उबारतास ताजे उतार परतल्या सुमेस्तांक ससनाच्या थारानाचें कारण तो जालो. कोरींत घरां बरयल्या 2 पत्रांत 5व्या आवास्वरांत 20 आनी 1 ह्या 21 वळ आमकां सांगता, पातकाचें खत नातल्या देवान आमचे करी पातकाचें बलिदान केलें, अशें आमकां ताजे उदेशी देवाचें नितपण जडली पजा जायशी केली. ह्या देवाच्या कुशेक खालती मन घालन जेजून आमकां समेस्तांक वाट दाखयली. आमच्या सकश्टाच्या वेळार त्या देवा सचीन आमी वचूंक आनी त्या देवाच्या कुशेक आमी खालती मन घालूंक. आनी अशें तो मागणें करनासतना मोगाचें शीस कितें करतले? जेजूक इल्ल्या बुजोवण्याची गरज आसली. मोगाच्या तेगा शिसा सची वेताना कितें देखलें ताणें? न्हिदो नासलें. तांकां ताचें कांयच पडोवंक नासलें. केदाळाई जेजूक सट्ट करून जाप दिवचो पेद्रू थोड्या वरां आदीं आपणाचें प्रामाणीकपण बसयलो. तो
तुजे सांगाता मोरूंक हांव तयार आसा. पूण आतां कश्टाचे आठावेटे जेजू भक्त आसतना आनी तांचे लागीं विशेश तरान ताणें कुमूक विचारल्यान जागे रावा, मागणें करा म्हणून तांचे लागीं ताणें विनंती केली. केदळाय ताणें तांचे लागीं कितेंय विचारलें ना. पूण ह्या कठीण काळोखाच्या घडये हो उपकार ताणें मागल्या वेळार कितें पळयता, पेद्रोनी सगळेशीच न्हिदोन आसले. मनशा सैमाचें गूण तो. जायते फावटी आमच्या रक्त मसाच्यो आशा आनी वडण्यो आमचे चड प्रभाव घालतात आनी हाचे आमी गुलाम जाता. हें चड सॅक्रिफायस करून ह्या सिसांनी जेजू सांगात दी जाय आसलो, पूण जालें ना. देखूनच जेजून सांगलें आत्मो तयार आसा वय, पूण कूड अस्कत. एक वर म्हजे सांगाता जागरान करा, एक वर म्हजे सांगाता जागरान करा. सगळी रात न्ही. कूड कितली अस्कत. सांपाल रोमा घरांत बरयल्या पत्रांत 7व्या वासरांत 18व्या वळीन म्हणटा, आनी गालात घरांत बरयल्या पत्रांत 5व्या वासरांत 17व्या वळीन सांगता आमची कूड कितली अस्कत जाय. जागून रावा. जेजून तांकां दाखी दिली. अस्कत कूड जागृत ना जाली. आनी हें मुखारसून आसा, एक वर म्हाका सांगात दिया. एक वर आयताराचें मीस तें आमकां लांब जाता. देवस्तुती खंयचे संगतींनी जातना आमकां लांब जाता. संवसाराचे दुसऱ्या संगतींनी आनी मनोरंजनी कितलोय वेळ आमी करसिता. आमच्या इश्टां सांगाता संवसारीक गजाली मारच्यांत कितलोय वेळ आमचो जाता. त्या वेळार आमकां वेळ उणोच दिसता. पूण देवाच्या सांगातांत अजुनूय देव परत्यान सांगता जागृत रावा. जेजूच्या मागण्यांत थिरासन आसली. देवातान कितेंच जावं आतां मेळूंक ना तरी जेजून मागण्यांत थिरासन पर्सिवेरन्स सांबाळ्ळें. तो देवाचेर रागार जालो ना, शिनलो ना, बेजार जालो ना, भावार्थान दंडलो ना. फाटीं वचून परत्यान मागं लागलो, थीर रावलो आनी उठलो. आपणाचो कुरीस घेवंक मुखार सरलो. आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो, उठा, विकृत करतलो आनी खुर्साची वाट म्हजी सुरू जावंक वेळ पावलो. भावनो भयणीनो, खरेजमाच्या ह्या काळार थोडो वेळ जेजूसांनी आमी करसिया. खरेंच मातसो वेळ जावंक पोंदी आमकां इल्लो वेळ जेजू सांगता करसूनचो. जागृत रावा, मागणें करा. आधुनीक ह्या संवसारांत जर तर आध्यात्मीकपणांत आमी वाडा जाय, देवाच्या साळवळेंत आमी सडा जाय आनी आत्मीक मौल्यांनी आमी बरा जाय आनी पवित्र आत्म्याचीं फळां आमच्या जिवितांत आमी भरपूर जाय तर जेजू सांगिल्ल्या बरी जागृतकाय आमकां गरजेची. हर एक दीस थोडो वेळ मौनपणी जेजू सांगाता आमी सरूंक गरजेचो. करिस्माच्या काळार कुटुंबा समेत देवाचें उतार वचून थोडो वेळ मौनपणी जेजूक आमी सांगात दिवया. खंडीत जावन देवाची आशिर्वाद आमचेर आसतली. जेजून कुर्सा मुखान जोडले चडवून आमची जातली. आमी सगळे जेजून आशिल्लो तो शेवट ताज्या बापाच्या घरांत आमी समेस्तानी आसचें हें आमकां फाव जातलें. तशेंच जावं दी. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसान जेजूक दिवंक गावाय.
माई वो